मोगाळ भुरग्यांनो, प्रणाम तुमकां. परत एक फावटी युट्यूबा मुखांतर तुमकां मेळोवंक एक अवकाश मेळ्ळा. देखून म्हाका व्हरती खुशी. आज आमी 4थो पाठ सुटकेच्या उडासाक जेवण म्हणलो पाठ आमी शिकता. देखून ही क्लास आरंभ करच्या पयलें तुमचो बायबल, नोटबूक, टेक्स्ट बूक तुमचे बगलेक दवरा. आमी आतां आमच्या क्लासीचेर देवाचो आदार मागया. देखून एक घडी मावून रावया. आमच्या मुखार आसचें जिजूचें हें पिंतूर आमी पळोवया. सोम्या जिजू, तूं भोव बरो. तुका भुरगीं म्हणल्यार चड मोगाचीं. आमकां सगळ्यांक तूं तुज्या मोगाचो अनुभव दिताय. आवय बापाय मुखांतर, भाव भयणी मुखांतर, इश्टां मुखांतर तूं कितलो बरो तें आमी शिकल्या. जेजू, तुजे बरी जावच्याक आमकां प्रेरण दी. थोडो वेळ आमी हो पवित्र पुस्तक अध्ययन करता आसतना आमकां तुजी जाणवाय दी. ही क्लास आयोजीत केल्ल्या सर्वांक तुज्या बेसावांनी बर. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सस्नाच्या सस्नाक. आमेन. तर भुरग्यांनो, ही क्लास बरी करून आयकया. उपरांत तुमकां सवालांक जापी दिवंक आसतल्यो. आमी आदल्या आयतारा खंयचो संभ्रम आचरण केल्लो? आमच्या भारताच्या स्वातंत्र्याचो वा सुटकेचो दीस आमी आचरण केल्लो. तशेंच आमी क्रिस्तांवांनी मोरयेक सर्गाक घेतिल्ल्याचो संभ्रमूय आचरण केल्लो. पूण कोरोनाच्या निर्बंधा वरवीं आमकां साबार जाणांक ह्या संभ्रमान भाग घेवंक मेळोंक ना. पूण ताचो उगडास आमी काडला. थोड्यांनी घरा भावटो उबारला, थोड्यांनी फेसबुकाचेर वॉट्सॅपाचेर स्टेटस घाला, थोड्यांनी हेरांक विश केला. तर आमी कितल्या वर्सांचो स्वातंत्र्योत्सव आचरण केलो? वय 75 वर्सांचो, 55 वर्सांचो आमी स्वातंत्र्योत्सव आचरण केलो. पयलो स्वातंत्र्योत्सव 1947 1947 जाल्लो आनी त्या दिसाचो आमी परच्या दिसा उगडास काडलो. तशेंच आमी साबार दीस आचरण करता. जल्मा दीस जावंक पुरो, काजराचो दीस जावंक पुरो, वो एक अवकाश आमकां फाटीं पळोवन तें घडिल्ल्या दिसाचो उगडास काडून देवाक अर्घां दिवचो. सांतां सांतिणेचो दीसय आमी आचरण करता. आनी असलें आचरण आमच्या मोतीक संतोश हाडटात. आनी ज्या एका दिसा आमी उगडास काडटा त्या दिसा देवान केल्लें आसार्ये परत आमचे मोती मुखार दवरतात. आज आमी हो विशय कित्याक नियाळटा म्हणल्यार जुदेवी वर्सा वर्सा एक व्हड जेवण करतात आनी देवाक अर्घां दितात. तें कित्याक आनी तो दीस खंयचो म्हणल्यार आमी शिकया. त्या खातीर आमी देवाचें उतर वाचया आनी तें घडीत कसलें म्हणल्यार आमी नियाळया. तुमचो पवित्र पुस्तक उक्तो करा. तांतलो दुसरो पुस्तक निर्गमन काडा आनी थंयसर अध्याय 12 सोदून काडा. आतां आमी पयलें 1 तावन 8 मुसोर वाचता. उपरांत 11 तावन 14 मुसोर आमी वाचया. बुक ऑफ एक्झोडस चॅप्टर 12 वर्सेस 1 to 8 and 11 to 14. सगळ्यांक मेळ्ळें मू? देवाच्या उतराक जोगतो मान दिवन भक्तीपणान आमी सांगाता वाचया. निर्गमन पुस्तकांतलें वाचप. इजिप्तांत सर्वेस्परान मोइजेक आनी आरोनाक म्हळें, हो म्हयनो तुमकां सर्व म्हयन्या पैकी पयलो जातलो. वर्साचो पयलो म्हयनो तो तुमकां जातलो. इस्रायलाचे सगळे परजे लागीं उलोवन तांकां सांगा, ह्या म्हयन्याच्या 10व्या दिसा तुमचे मदल्या हर एकल्यान एक शेळी तलास करूंक जाय. एक घराण्याक एक शेळी. ती शेळी खावंक एक कुटांब भोव ल्हान जायत जाल्यार ताणें आपल्या घरा लागीं वस्ती करतल्या शेजाऱ्या संगी मेळोवन तांचे संख्ये प्रमाणे ती वांटून घेवची. हर एकलो कितलें खातलो तें पळोवन शेळी विंचूंक जाय. शेळी जावंक जाय कसलेंच आयब नासलेली, दादली आनी 1 वर्साची. बोकऱ्यां वा बोकड्या मदली तुमी विंचयेत. ह्या म्हयन्याचो 14वो दीस पर्यंत तुमी ती सांबाळूंक जाय. त्याच दिसा सांज जातना
सगळे इस्रायल परजेन शेळयांक जीवशी मारूंक जाय. उपरांत इल्लें रगत घेवन ज्या घरांत शेळयेचें मांस खातात त्या घरच्या दारुवंताच्या दोनी कांब्यांक आनी ताचे वयल्ले पाटयेक तें सारोवंक जाय. तेस रातीं शेळयेचें मांस तुमी खावंक जाय. उज्यार भाजून बेखमीर उंड्या आनी कोडू भाजये सोबे तुमी तें खावंक जाय. हे पोरी तुमी तें खावंक जाय. तुमच्या कमराक पाठो बांदा, पांयांक वाणो घाला आनी हातांत एक दांडो घेया. वेगीं तें खाया. सर्वेस्पराच्या मानाक संभ्रमची पास्क परब हे. ते रातीं हांव इजिप्तांतल्यान उतरोन वेतालों आनी इजिप्ताच्या हर एक प्रथम जनिताक जावं मनशाक जावं मनजातीक जीवशी मारतलों. हांव इजिप्तांतल्या सर्व देवांक शिक्षा लायतलों. हांव तो सर्वेस्पर. तुमी वस्ती करतात तीं घरां दाखोवन दिवंक शेळयेचें रगत एक खुणा जातलें. तें रगत पळयतच हांव तुमकां कांय वायट करिनासतना मुखार वेतलों. हांवें इजिप्ताक शिक्षा लायतना नासाचें कर्ग तुमचेर येवचें ना. हो दीस तुमकां एक उगडासाचो दीस जातलो. तुमी तो सर्वेस्पराच्या मानाक एक परब कशी संभ्रमतल्यात. संततीतावन संतती पर्यंत हो उत्सव एक शाश्वत कायदो कसो तुमी संभ्रमतल्यात. देवाचें उतर हें देवाचे वडोपकार. भुरग्यांनो, आदल्या पाठांत आमी 10 कर्गां विशयांत शिकल्यांव आनी तांतलें निमाणें कर्ग खंयचें? उगडास करा. खंयचें तें निमाणें कर्ग? वय, इजिप्तांतल्या प्रथम जनितांचें मरण. आनी हें 10वें कर्ग धाडचे पयलें घडिल्लें घडीत आमी आत्तां वाचून नियाळ्ळें. 10वें कर्ग धाडचे पयलें देवान तांकां 2 संगती करूंक फर्मायल्यो. पयल्यान एक जेवण करूंक, दुसऱ्यान शेळयेच्या रक्तान दारुवंताचेर गुर्त करूंक. हें तांणी केलें आनी उपरांत 10व्या कर्गा प्रमाणें इजिप्तकारांचें प्रथम जनीत सगळे मेले आनी फाराव्या रायान हांकां वसोंक सोडलें. देखून आमी आज ह्या 2 गडितां विशीं इल्लें शिकया. आदीं इस्रायेलांत पेशा आनी मासोत म्हणली सागवळीगारांची 2 फेस्तां आचरण करतालीं. पयलें पेशा म्हळ्यार गवळी आपल्या शेळयांक पयशिल्ल्या गांवाक सोरोवाक व्हरच्या पयलें 1 वर्साची एक शेळी देवाक भेटयताले. ह्या शेळयेच्या जेवणाक सैऱ्या धैर्यांक सगळ्यांक आपयताले आनी आपल्या हिंडांचेर देवाचो आशिर्वाद मागताले आनी तिचें रगत दारवट्यांक सारोवन खोट्या स्पिरितांक दावडयताले. ही एक रिवाज इस्रायल घरा मदें आसली. हें फेस्त गवळ्यांचें. दुसऱ्यान मासोत, हें नव्या बेळ्याचें फेस्त. सागवळेगार लुवण्या वेळार देवान दिल्ल्या बेळ्या खातीर अर्गां दिताले. ह्या वेळार नव्या बेळ्यांतावन तयार केल्लो बेखमीर उंडो 7 दीस खाताले. अशें 2 फेस्तां इस्रायल घरांनी संभ्रमचीं तांकां पास्क परब जावन संभ्रमूंक देवान आपोवणें दिलें. तीं आदीं तावन आसलीं तरी तांकां देवान एक खुणा जावन तांकां एक नवो अर्थ दिलो आनी सदांच ह्या विशेश गडिताच्या उगडासाक तें जेवण करूंक उलो दिलो. हो पास्क म्हणलो शब्द हिब्रू भाशेच्या पेसा शब्दांतावन आयला. हो ग्रीक भाशेंत पास्का म्हणून तर्जुमो जाला. आमी पास्क म्हणटा तसो शब्द हो. पास्क म्हळ्यार उतरवणी. देखून पास्क म्हणल्यार 2 अर्थ आमी दिवयेत. पयल्यान सर्वेस्पर देवान इस्रायेलितांचीं घरां उतरवून इजिप्तकारांच्या प्रथम जनितांक जिवेशी मारलें आनी इस्रायेलितांचीं घरां ह्या कर्गांत हांव निवारलीं. दुसऱ्यान इस्रायल लोकान इजिप्ताच्या गुलामपणांतलें उतरोवन सुटका जोडली. 2 अर्थ उतरवण्याचे. देखून त्या दिसांतावन इस्रायल घरांनी इजिप्तांतावन मेळिल्ले सुटकेच्या उगडासाक पास्काचें जेवण केलें. ह्या जेवणार वापरले हर एक संगतेक एक अर्थ आसा. जावं पुरो शेळी इस्रायल घरांक मेळिल्ल्या बाचावेचो उगडास दिताली. ह्या शेळयेचें रगत सारायिल्लीं घरां सर्वेस्पराच्या तालवारीतावन बाचाव जोडिल्लीं म्हणून अर्थ. दुसऱ्यान
बेकामीर उंडो वा कमीर घालिनासलो उंडो इस्रायल घरांनी इजिप्तांत तुर्तान भायर सरिल्ल्याचो उगडास तो आमकां हाडटा. म्हळ्यार तो लोक इजिप्तांत भायर येवचे इतल्या तुर्तान जावंक आसलेंगी तांकां एक फीट फुगोवन उंडो करन खावच्या तितलोय वेळ नासलो. तिसऱ्यान कोडू भाजी. इजिप्त गांवांत इस्रायल लोकांक मेळिल्ल्या कश्टांचो अनुभव उगडासाक हाडचेत आसली. इजिप्ताच्या गुलामपणांतावन सुटका जोडिल्ल्याचो गुर्त जावन इस्रायल लोक हर एक वर्सा पास्काचें जेवण आचरण करतलो. आमचो जिजू जुदेव देखून हेंच जेवण पास्काच्या उडासाक तो जेवतना ताणें ह्या जेवणाक नवो अर्थ दिलो. पोरण्या सल्ल्यांत पास्क इजिप्तकारांच्या गुलामपणांतावन सोडोवच्याचो गुर्त तर नव्या सल्ल्यांत जिजून संभ्रमल्लें पास्क म्हणजे निमाणें जेवण मनशा कुळाक पातकाच्या गुलामपणांतल्यान संपूर्ण सुटका दिवच्याचो गुर्त. पयल्या गुर्ताक जिजून नवो अर्थ दिलो. आपल्या धर्मदुतां संगी हें जेवण जेवतना जिजून उंडो घेवन हें म्हजें मांस आनी दाकान सोरो घेवन हें म्हजें रगत तुमचे खातीर वारोवचें म्हणलें. जिजूस जालो संपूर्ण सुटका दिवची ती पास्काची शेळी. हें जेवण जिजून आपल्या कश्टा मरणा वरवीं पातकाच्या गुलामपणांतले सोडयल्ल्या उगडासाक करच्याक ताणें म्हणलें हें म्हज्या उगडासाक करा. देखून निमाण्या ब्रेस्तारांतावन निमाण्या शुक्राराक धरून आनी पास्काच्या आयतारा मुसोर पळयलें जाल्यार हें जावन सामकें नवें पास्क क्रिस्तांवांक जिजून सुटका दिवच्याक दिल्लें नवें पास्क आनी ताका तो अर्थ आमकां हर एकल्याक चड मोलादीक. ह्या जेवणांत आमी वांटेली जाता. देवाचे शेळये जिजूक आमी सेवता आनी संवसारी पयणाक नवी घटाय आमी जोडटा. हे वरवीं पातकाच्या गुलामपणांतले सुटोवन देवान बसयल्ल्या सर्गींच्या निवासाक पावोवंक आमकां साध्य जाता. देखून मिसाच्या बलिदानांत आमी कुटुंबाच्या स्पिरितान वांटो घेवंक जाय. इस्रायल परजेन एक कुटुंब जावन पास्काचें जेवण जेवंक देवान मोइजे मारिफाद आदेश दिलो. हेंच जेवण जिजून आपल्या मोगाच्या धर्मदुतां सांगात केलें आनी जिजून आपल्या उगडासाक करूंक आदेश दिल्लें हें जेवण आमी एका फिरगज कुटुंबा वरी सांगात आचरण करता. आमी जायतीं जाणां तरी कुटुंबाच्या स्पिरितान आमी एका उंड्यांत आनी एका खालसींत आमी वांटेली जाता. तें आमकां सांगात हाडटा. देखून आमकां क्रिस्तांवांक येवकारिस्त आमकां बोळ दिता. भावा भयणी भशेन एकवटान जिवंक आमकां प्रेरण दिता. जिजूच्या ह्या सोडवण दिवच्या जेवणांत आमी भक्तीन आनी उर्बेन वांटो घेवंक जाय. तर भुरग्यांनो, आयच्या दिसा हो पाठ संपलो. ह्या हप्त्याक तुमकां एक होमवर्क आसा. टेक्स्ट बुकांत आशिल्लो 4थो पाठ बऱ्यान वाचचो आनी तांतल्या सवालांक जापी बरोवच्यो. उपरांत 2 चटवटक्यो तुमकां ह्या हप्त्याक. पयल्यान आमी क्रिस्तांवांनी संभ्रमच्या फेस्तांची नांवां बरय. दुसऱ्यान येवकारिस्ताच्या बलिदानांत कितें आमी करता तें एका उपरांत एक बरय. आयची क्लास आखेर करतना आमी देवाक अर्गां दिवया. दया करून एक घडी आमी मागया. सर्गींच्या मोगाळ बापा, तुका जावं अर्गां. येवकारिस्ताचो सक्रामेंत आमकां दिवन आमचे संगी जियोंक आशेताय. जेजू ह्या कोरोनाच्या निर्बंधा वरवीं आमकां मिसांत भाग घेवंक फावो जावंक ना. देखून आमी बेजाराय पावता. तरी केदाळा आमकां अवकाश मेळटा त्या दाळां तुका सेवच्याक आशेवन रावंक आमी तुजो आदार मागता. आमकां तुज्या मोगाळ भुरग्यांक आमच्या शिकपान तूं आदार दी. बऱ्या भलायकेन आमकां सांबाळ. कोरोना आनी हेर पिडेतावन आमकां रक्षण दी. हे मागणी आमी करता जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदीं तशी आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. देव बरें करूं. मुखल्या क्लासींत परत मेळया.